सर जो एक मनीस आमचो चीफ मिनिस्टर तोंडांतल्यान सांगता की आपूण एक्सपान्शन जावची न्ही म्हणटा, तोच मनीस आमचे गोंयांत कोळशाचे धंद्याचो एक्सपान्शन करपाक पर्सनली सुपरवायज करता. NH17B जो प्रोजेक्ट आसा, इट इज पोर्ट कनेक्टिविटी. फक्त MPTंतल्यान कोळसो व्हरपा खातीर NH17B आसा. लोटल्या हजारांनी झाडां मारून दोंगर कापून ताजे खातीर रस्तो करपाचो जो प्रोजेक्ट आसा तो स्वता CM सुपरवायज करता. गोंयच्यान सगळो कोळसो स्टील इंडस्ट्री वता, लायटीक न्ही. कोळसो नाका जाल्यार लायट मेळची ना म्हूण सांगून गोंयकारांक पिशे करता म्हूण पर्रीकाराचेर टिका. सगळ्यांक खबर आसा की कोळसो जो गोंयांत येता तो सगळो फक्त स्टील फॅक्टरीक हांकां वता. जिंदाल आनी अडानी हो स्टीलचो धंदो जो करतात ताजे खातीर फक्त हो कोळसो येता. हाका आनी आमचे लायटीक कांयच संबंद ना. सो चीफ मिनिस्टरान लोकांक फटोवपाचो यत्न केला, हें आमी सरळ तुमकां सांगतात. आनी आमीच सांगनात, सरकाराचो स्वताचो सागरमाला रिपोर्ट जो आसा तातूंत क्लियरली बरयलां कोकिंग कोल मॅक्झिमम येता. जो थोडो थर्मल कोल येता, द पोर्ट currently imports 1.9 million tons per annum of coal primarily for non-thermal power plant purposes. होय स्टील फॅक्टरीजाक आनी दुसऱ्या फॅक्टरीजाक वता. पावर प्रोडक्शनाक खंयचोय कोल गोंयच्यान वचना, हो सागरमाला रिपोर्ट स्वता सांगता. मोदी सरकाराची डिफेन्स मिनिस्ट्री सोडून पर्रीकार कोल हब करूकच गोंयांत आयला आसुये म्हूण लोकांक दुबाव. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे.